हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. कशें तुम सगळीं? आमी हें बरी. सो आयज हांव दाळ कोतोलें. दाळ रेसिपी शेअर कोतो तुमकां नॉर्मल. सो कितको करपाचें तुमकां हांव दाखयतां. सो आमी स्टार्ट करुया आतां. सो आमकां आतां हण मारपाक कांदो जाय पडटलो. टमॅटो, कांदा एक घेयला, टमॅटो एक घेयला, थोडे कोरिएंडर घेयला मागीर गार्निश करपाक, आनी 2 चिली घेयले, सॉरी 3 चिलीज घेयले. आनी तुमी जाय जाल्यार एक्स्ट्रा घेवपा ते लेस घेवपा तो स्पायसीनेस जाय. आनी हिंगा जिंजर गार्लीक बारीक चॉप केला, सासवां घेयले, जीर घेयला, 1 टीस्पून हे 1/2 टीस्पूनशे, आनी एक फ्रेश करी लिव्स. सो आतां आमगे चोय दाळ रेडी आहा. ओके, सो आतां आमी फोडणा स्टार्ट करुया. कितें केलां आतां सेम हांडी घेयल्या, दाळ उखलून ती ती तापल्या, आनी हांव तितून इल्लेशें आतां तेल एड करतलें. सो तुमकां आतां ही दाळे रेसिपी कशी दिसता ती म्हाका कमेंट बॉक्सात सांगाय, आनी म्हजो व्हिडिओ लायक कराय, शेअर कराय, आनी इम्पॉर्टंट म्हणटा कोण म्हाका सबस्क्रायब केला जाल्यार म्हाका प्लीज सबस्क्रायब कराय. सो तुमकां न्यू रेसिपी कितें हांव करता तुमकां शेअर करतलें. सो तुमकां आतां नेक्स्ट व्हिडिओ मेळटलें. सो टील द टायम, बाय एंड टेक केअर.